आमची मुस्लिम पीस कमिटी यांच्यानी इफ्तार सेलिब्रेट काडपाक आमी सगळ्यांक आमी जितकी वास्कोची डिग्निटीज आसा ते सगळ्यांक आपयला आमी जितकी अवेलेबल आसा सगळ्यांक आपयला अलॉंग विथ द DYSP एंड दी PI ऑफ दी वास्को पुलीस स्टेशन बिकॉज आमकां ही हार्मनी आनी पीस मेंटेन करपाक जाय. आतां ही जेन्ना पयलीं रिसेंटली जे जाल्ले पळय ते आमी सगळ्यांक दाखयले बिकॉज ही जाल्ले ते तशें न्हू म्हणून बेश्टे ते वॉट्सॅपाचेर ते बोर्ड जालो पळय ते अननेसेसरी बोर्ड आशिल्लो तितको वायट वेन ते घेतला तितकें ना. वी ऑल आर टुगेदर इनशाल्लाह इन फ्युचर ऑल्सो वील बी ऑल टुगेदर. आतां ही इफ्तार केला इफ यू सी ऑल मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम आमचे हिंदू भाव क्रिस्तांव भाव सगळे जाण आमी हांकां सगळ्यांक म्हणून केला हे दाखोवपाक की आमच्या गोंयांत हें आसा आनी आसतलें आनी फ्युचरान आसतलें आसतलें. ते तुमी सगळे जाण चिंतपाक जाय की अशें जालें तशें जालें अशें कांय ना. एवरीथींग वील बी एज इट वॉज इन गोवा. Basic intention is to maintain peace and promote harmony. मेंटेन पीस एंड हार्मनी एब्सोल्युटली. आज बहुत खुशी की बात यह है कि इफ्तार कमेटी ने जो आज प्रोग्राम रखा है तो इसमें दिखा के दे रहे हैं कि हम सब एक हैं. हम हिंदू मुस्लिम से सब भाई भाई हैं. हम लोग उनके त्यौहार में जाते वो हमारे त्यौहार में आते. ऐसा कुछ भी नहीं गोवा के अंदर. बस हम लोग सब ऐसे मिल के हैं कि एक दूसरे का दर्द हम जानते हैं. तो लेकिन ये जो कुछ आवाज़ जो बीच में हुआ बहुत गलत हुआ लेकिन इंशाल्लाह ये नहीं होगा और आगे हम लोग सब मिल के रहेंगे. भाई भाई हर एक के दर्द दुख में मिल के रहेंगे. आज ये मुश्तार पार्टी में सब लोग हिंदू मुस्लिम सब हमारे MLA भाई मोबिन गिद्दी आए हुए हैं और दाजिद खालकर आए हुए हैं. एंटोनी वाज आया हुआ है और हमारे इरफान मुल्ला आया हुआ है. ये इससे दिखाई देता है कि हम गोवा के अंदर सब मिलकर साथ मिलकर काम करेंगे और मिल के रहेंगे. ऐसे कुछ गड़बड़ होने नहीं देंगे जिससे कुछ लोग अफवाह उठा के ऐसे गलत काम कर रहे हैं. इसके लिए हम लोग का रिक्वेस्ट है कि सब लोग हम लोग मिल के रहें भाईचारा कायम रखें. बस यही मेरी दुआ है. अल्लाह ताला सबको मिल के रखे और सबको कामयाब करे. एक सिंपल मेसेज की आमी सगळे जाण भावा आमी सगळे जाण मेळून आसा. मुस्लीम हिंदू क्रिस्तांव भाव आमी सगळे एक जावन आसा. तेंचे कितें फेस्टिवल आसा जाल्यार आमी तेंचे फेस्टिवलाक वयता. ते तशेंच आमचे फेस्टिवल कितें आसा आतां रमजान उत्सव स्टार्ट जाला इफ्तारी ऑर्गनायज केले तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपलो टायम दिलो. व्हॅल्युबल टायम दिवन ते आमकां जॉयन जाले आनी तशेंच ते सगळे जाण आमकां कितें अशें प्रॉब्लम जाले ते सगळे आमच्या वांगडा आसतले आनी ओन्ली पीस एंड हार्मनी आमची गोंयची आमची वास्कोची सगळे मेंटेन करपाक लागून आमी प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. आय स्पेशली थँक्स टू आवर मुस्लीम पीस कमिटी मेंबर्स आनी ते सगळे सकाळीसून ते वावरला म्हणून तांकां थँक्स म्हणटा. आज इंडिया ही हें आसा तातूंत युनिटी इन डायवर्सिटी म्हणटा आमी आनी सगळे समाजाचे सगळे जातींचे लोक हांगा सगळे रावतात आनी एका बरोबर रावतात. म्हणूनच इंडियाक एक युनीक कंट्री म्हणटात. ताजोच हो एक प्रत्यय आसा. प्रत्येक समाजाचे म्हणजे क्रिस्तांव भाव हांगा हिंदूय आसा आनी मुस्लिमूय आसा. सगळे एकठांय येवन इफ्तारी आमी सेलिब्रेट करतात. तांच्या ह्या फेस्टिवलान आमी आतां आमची दिवाळी आसल्यार ते येतात. एकसारान आमी रावचे आनी अशेंच फुडें सरचें हीच एक मेसेज. गोवा इज अ प्लेस नोन फॉर इट्स कम्युनल हार्मनी. सगळे आमी गोंयकार एकवटान रावता. आमी केन्ना धर्म मानना जात मानना कात मानना आनी स्वता गोंय एक उदाहरण कशें जाल्लें आसा आख्ख्या देशान आनी आख्खे वर्ल्डाकूय. म्हणून सगळे लोक गोंयान येवपाक तांकां खूब खुशी भोगता की असलो जागो ना म्हूण. इनफॅक्ट दे कॉल इट वन ऑफ द बेस्ट प्लेसीस इन द वर्ल्ड. कित्याक म्हणटा कम्युनल एम्युनिटी लागून. कित्याक म्हणटा बरे लोक आहा. कित्याक म्हणटा लोक एकामेका कडेन मोगान बरो वेव्हार करता. एकामेकाक प्रेम करता. एकामेकाचे फेस्तां वयता. एकामेकाचे प्रोग्रामां वयता आनी केन्नाच भेदभाव करना. आमी हें सदां कायमचें सांबाळून दवरपा जाय आनी ताका लागून हे जावं इफ्तार पार्टी सारकें दवरता. आनी हिंगा तुवें पळयलां सगळे तरेतरेचे लोक आहा. तेंचेच कम्युनिटीचे लोक ना. आमी येयल्ले आसा बाकीचेय लोक आसा. आमचे हिंगा 2 आमदार आसा म्हाजे बरोबर दाजी सालकर एंटोनी वाज. ते कित्याक जाता एकूच कारणां लागून की आख्खे गोंयान आमी असले वेगळो जार मान दिसना आनी एकवटान रावता. अशेंच आमी फुडारा रावचे.